एके वटेन नेटान पर्वरेची उदरगत चालू आसा. वचत थंय नवे नवे पर्वरेंत प्रकल्प येवपाक लागल्या. खुबशीं सरकारी कार्यालयां पर्वरेंत येता. नवे रस्ते, आदल्या रस्त्यांचें डांबरीकरण अशीं जायतीं कामां पर्वरेंत नेटान चल्ल्या. बरी बरी उदरगत चालू आसा. नवीं नवीं गार्डनां बांदप चालू आसा. नानी पार्क आसा. मात थंयच कितल्याशाच वर्सां पोरणे ल्हान भुरग्यांक खेळपाक आशिल्ल्या पार्काची स्थिती दयनीय जाल्या. तशेंच लायब्ररीची स्थिती काकूट येवपा सारकी जाल्या. हें पार्क आनी ह्या वाचपघराची दयनीय अवस्था जाल्या. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं ती वापरांत ना ताचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. थळावो आमदार 2 फावटीं मंत्री. तरी ह्या सुवातेची स्थिती अशी कित्याक काय म्हूण लोकांक प्रस्न पडला. थळावो आमदार मंत्री आसा हाच्या पयलीं मंत्री आशिल्लो, मात तरी हें जायना. हें काम कित्या खातीर उरलां हें बेगींतल्या बेगीन जावपाक जाय म्हूण लोकांची मागणी आसा. नवी उदरगत बरी आसा. नवीं पार्कांय बांदप बरें आसा. मात आदलीं आसा तीं पार्कांय परत दुरुस्त करून वापरांत हाडप तितलीच गरजेची आसा. खंयच्याय खात्या अंतर्गत हें काम आसूं, बेगीन बांदून घेवप गरजेचें. ह्या संदर्भांत जेन्ना थळावो सरपंच पेन्ना दी फ्रांस पंचायतीच्या सरपंचाक विचारल्यार तांचें म्हणणें आसा ह्या संदर्भांत फायल घातल्या, फायल प्रोसेसिंगांत आसा. ह्या कामाक आनी कितलो वेळ लागतलो. नव्या कामाक रोखड्यो फायल प्रोसेस जाता. बजेट अलॉटमेंट रोखडेंच जाता. मागीर ह्याच कामा कडेन दुर्लक्ष कित्याक? जर सरकारा कडेन हें काम जायना तर सरकारान पीपीपी मॉडेलार हें काम आनी कोणाक करपाक दिवपाचें. जशें आयचे तारखेन चडशे प्रकल्प काडून पर्यटन खातें पीपीपी मॉडेलार करपाक दिता तशें हेंवूय काम दिवचें. जेणे करून हें पार्क वापरांत येतलें आनी एक बरी लायब्ररी लोकांक मेळटली अशें लोकांचें म्हणणें आसा. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.